Genesis A31. Sorves pora eglasefa, sasnang noman tuka. Sorves pora eglasefa, sasnang noman tuka. Tumbo vorto, tumbo dvehidar, tushi moima. Sogleag fanta, tumbo vorto, tumbo dvehida, tuji moima, sogleag fanta, sorves pora eglastefa, sasnang noman tuka, sorves pora eglastefa, sasnang noman tuka. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो भोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी भाग्योन झुजे वावराडी हाचो आमी उगडास करता. भाग्योन झुजे मारयेचो पोती सात्वीक मनीस व्हरतलो, आपल्याक लागीं घोडटा ते भाशेन तोवयाचो वावर करून ताणें हो नाजरेचो गोराबो सांबाळलो. ह्या गोराब्यांत जेजू वाडलो. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, ह्या गोराब्यांत जेजू आंगलुटीन, जाणवायेन आनी कुरपेन वाडलो. आनी जेजू हे भाशेन वाडूंक भाग्योन झुजेचें आतपोट आसलें हें दुबावूच ना आमकां. ताचे भाशेन आमी ल्हानविकायेचे गूण आपणावंक, ताचे भाशेन वावराचें मोल ओळखून घेवंक आनी ह्याच वावरांतल्यान देवाची महिमा सोदूंक आमकां आदार आनी कृपा मागया. आयज आमी नवो म्हयनो सुरू करता मायाचो, म्हणटच हो म्हयनो देवाच्या हातान आमी घालुया आनी आमकां कुरपेन भर म्हूण मागुया. नेमिसाचे भेटेक फावो ते मनान तयारी करच्याक आमची पातकां वळखून आमी घेवया. हांव पातकी सोर देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदर बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांचाक वार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा सर वस्तूंच्या रोसणार आनी दुनिया मनशान काम करचें म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटुंब पोसलेल्या भाग्योन झुजेची आमचे खातीर विणवणी दोयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फर्मायताय तें काम करूंक सकोत दी आनी तूं बासायताय तें इनाम जोडूंक पावय. आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. देवान म्हणलें,
आमच्या रुपण्याचो आनी आमचे सारकेचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतले मासलेचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाच्या मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोडपोटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासलेचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे पृथ्वी वयली बी आसतीं सोर झाडां आनी बी आसलोल्या फळां दिते सोर रूख तुमचें जेवण पोसनाक हांव तुमकां दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सोरपोटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशें जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली, हो 6वो दीस. हे पोरी, अंतराळ आनी पृथ्वी आनी ताचेर मांडलोल्यो सगळ्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब, सर्वेस्पराक सोय. पर्वत रचून येवचे आदीं, पृथ्वी आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासणाक जावन सासणांक पर्यंत तूं देव. जबाब, सर्वेस्पराक सोय. मनशाच्या पुतां दुवानो चलात परतून, हे एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता, अशी तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, सर्वेस्पराक सोय. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा, केन्ना पर्यंत रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचें तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब, सर्वेस्पराक सोय. दीस उदेता त्या तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासाचे कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकता तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचे प्रकाश फांकूं दी. जबाब, सर्वेस्पराक सोय. उद्गार, दिसान दीस निरंतरीन देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy.
सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू आपल्या काशा देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो ही जाणवाय आनी विस्मिता करची पदवी हाका खंयची हो तोवयाचो पूत न्हय मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय आनी जाको जुजे सिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय आनी ताच्यो भयणी सगळ्यो आमचेच मदें रावतात न्हय तर ताका हें सगलें खंयचें आयलें आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें पूण जेजून तांकां म्हणलें एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे बाबा पडिलो एक इगोर्ज बांदपाचें काम चलतालें आनी ते एक जाण मनीस फातोर्त आसताले तेगूय मनीस फातोर्त आसताले एकलो वाट सुरते वाटेन वेताळा एकल्या लागीं ताणें विचारलें तूं कितें करताय आनी ताणें म्हटलें तुका दिश्टी पडना हांव फातोर्त आसतां ताणें दुसऱ्या लागीं विचारलें ह्या वाटसुरान तूं कितें करताय आनी तो म्हणूंक लागलो हांव फातोर्त आसतां आनी म्हाका जे दुडू मेळटा ते घेवन हांव म्हजे फामिलीक पोसतां तोच प्रश्न त्या वाटसुऱ्यान तिसऱ्याक केलो तूं कितें करताय आनी तेन्ना तो तिसरो म्हणूंक लागलो हांव फातोर्त आसतां म्हजे फामिलीक पोसतां पूण हांव इगोर्ज बांदतां बाबा भयणो तिगूय जाण तेंच काम करपी पूण तिगूय जाणांचें मन वेगवेगळें तेंच काम मन वेगळें एकलो ताचें मन थंयच उरलेलें दुसऱ्याची दिशा मातशी फुडें पावलेली पूण तिसरो व्हड काम जें सगळेंच करताले त्या कामांत आपणाचें मिसळ जावन आपुणूय त्या कामाचो भागेली म्हूण दाखयता जायतो लोक काम करता थोडे फावटी तो वावर करता तो सदांचो म्हणून त्या वावरान तांकां कांय उमेद मेळना सगळींच मनशां दुडवांक लागून काम करता अशें न्हय जायतीं जाणां वॉलंटियर्स आसता तांकां दुडू मेळना तरी आसतना खुशालकायेक लागून तीं काम करता दुबाव ना जायतीं जाणां दुडवांक लागून काम करता जायतीं जाणां त्या वावरांतल्यान नांव मेळोवंक काम करता जायतीं जाणां वावर करतना आपुणूय आख्ख्या ह्या ऑर्गनायजेशनाचो वो ह्या कंपनीचो तांकां एके भशेन उमेद भोगता हे उमेदीक लागून काम करता जायतीं जाणां कश्ट करून त्या कश्टांतल्यान देवाक महिमा दिवंक वावुरता पूण तो वावर दुसरे दुसरे नदरेन पळयता आयज जेजू आमकां उगडास करता अविस्वासाक लागून तांच्या ताणें चड वस्तू तुवें करूंक ना भाग्यून जुजे विस्वाशी मनीस जालो वावराचें मोल ताणें ओळखून घेतलें पयलें वाचप आमकां उगडास करता देवान कशे भाशेन रोचली आनी ही रोचना देवाचो एके भशेन वावर आमच्यांनी म्हणून येता वावराक मोल दिलें द डिग्निटी ऑफ लेबर आमी म्हणटा कसलोय तो वावर जावं कोचेरींत जावं कारखान्यांत जावं ऑफिसांत कसलेय खंयचेय सुवातेचो जावं वावरांतल्यान मोल सोदप आनी वावरांतल्यान ह्या देवाक वाखाणप देवाची महिमा घेवप हें गरजेचें कित्याक दुडू कितलेंय मेळ्ळें तें सदांच आमकां सांगात दिवचो ना
पूण देवाक मोहिमा आमी दिता ती देव आमकांय कृपेन भरता. तेच बरोबर भावळीनो, हो वावर आमच्या हातांचो तो सुफोड जावंक देवाची आमकां गरज. ह्या दिसांनी उदीक करून कितलो लोक वावरना जावन बेकार आसा कोरोना व्हायरसाक लागून. न्यूज आमकां सांगता ते भाशेन 1.8 बिलियन लोक तांकां वावर ना जाला, बेकार आसा, फामिली कश्टावता, दुडवांचो आदार ना जावन थोडे फावटी बुकेन पासून वळवळटा. आयज आमी देवाक आर्गां दिवया. कसलोय तो वावर देवान आमकां दिला जाल्यार देवाची महिमा तातूंत आमी सोदूंक वावरया. आनी जांकां वावर ना तांकां ही पिडा बेगीनूच काबार जावन वावरांतल्यान मोजरी आमी मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पविता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या प्रेम बलिदान आपल्या मनाक आनी मायेन तुमच्या नातीक प्रार्थया. सर्वेस्परा तूं ओप्रिमीत काकुलतीची जोर भाग्योन झुजेची परब समारंभून आमच्या कोश्टां वावराचो फोड हो गोवा उंडो आनी दाकां सोरो आमी तुका भेटयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बरोबर सगळें आमचें वावराचें जिवीत आमच्या भावा भयणी पासत वोखलोलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुर्वेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन तुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाकाणटा, तुजी किर्ती परगट्टा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वासी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात.
तांच्या संगती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. हूंय सर्गेंत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. हूंय सर्गेंत तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परीचे फोन जातो आसतना कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची कावस, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो गट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जवानपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका पुरिती मोगान वाडय. पुनर्जवानपणाचो बरमोचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरचोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगती भगवन दंड सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा वावराचें म्हत्व ओळखून घेवन तशेंच दुसऱ्याक वावराची फावो ती मोजरी दिवंक आनी वावर ना तांकां वावर मेळूंक जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान आमी मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची फातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समें जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन लुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणा. समेची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे कापले आमची कापीत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे कापले आमची. ही देवाची शेळी ओस्तो जेजू जाचो बागेवन झुजेन परमस केलो. ओस जेजू ह्या वेळार आमकां आत्मेक गोठायेन भरता. ताका आमी शेवतांव दी सुभागी. भितरूचे म्हाका खबरना तुमच्या म्हाका My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. जावं उतरान जावं कोरनेन जें कितें तुमी करतात तें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. प्रार्थया. सर्वेस्परा सर्व मनशांच्या प्रसन्नारा ह्या स्वादीक सर्गीच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे गोठायेन बागयोंत झुजेच्या पावलांनी चलून आमी आनी आमचे बरोबर समेस्त वावराडी हात कामाचें म्हत्व ओळखून आमच्या बाबा भयणीचे सेवे खातीर वावरो. अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत बागयोन झुजे बरोबर तुजे वेंगेंत सासणीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाबा भयणीनो, हो म्हयनो मायाचो सायबिणीक भेटयलो.
आनी तेर्सांतल्यान आमी हें मागणें करता तेन्ना सायबीण माय उदेशी देवा लागीं मागता म्हणटच ह्या म्हयन्यान जावं दी आमचो तेस आनी अदीक करून आमकां वेळ आसा म्हणटच आमी सुबेजूय खावण केल्यार अदीक बरें म्हणटच मागता सगल्या लागीं तेर्साचें मागणें आमचें चालूच दवरूंक. शेवटाचें गायन करुया अंक U22. सहन से राखण्या पवित्र फॅमिलीच्या सहन से राखण्या पवित्र फॅमिलीच्या करतो सांबाळ आमचो आदार दी कृपेचो करतो सांबाळ आमचो आदार दी कृपेचो सहन सुसे पोथी